Welcome back. Fisher women in Vasco market fighting for vegetable and fruit vendors gear out MMC Chief Officer JB Binge. MMC has ordered fruit sellers to shift from the roadside and move old fish market. Though fruit sellers have opposed it, fisher women are more vociferous. Fisherwomen say first remove the Lamani nuisance from the market, then impose rules and directives. Municipality claims they are abiding by the court order. आणि अख्खे राउंड लोक असतात आणि आमकां काडटा ते तितले कुडके वो आम केळेकारांक काडून येता ते आमकां 30 वर्सां जाली आणल्या थिंगा आमी आतां पूण थोडे आमी पयलीं ह्या फुडें आमी पयलीं चड जाण आहलोली आमी 80 लोक आहलोलो आतां आमी 50 लोक जाता तेंच्यान काडून उडयला आमकां आनी ते घरांत 30 वर्सां जालीं आमची बराबर नाय आनी तेंक म्हणटाय ते काड गमते तेगे इंक नाक म्हणटा तेंक भितर वच थिंग वच कोत्ताय पण फोन्या मार्केटान घालता आमी तेंक केशींच काडून दिवपा नाय आमची बारा बनवून दवरतली तेका आमी दुसरी कडेन व्हरोन तेंका केशीन दिनाय कित्याक म्हणून काडपाक सोदताय ते आतां कित्याक म्हणून काडून सोदताय म्हण हांव न्हू ते कित्याक काडून सोदताय म्हणून लमाण्यांक काडनाय सगळे रोड ब्लॉक जातले म्हणून तेंका आतां सिवोन एक आमचे ओल्ड फिश मार्केट आसा थंय तेंका प्लेस दाखयला आनी थंय लायट फॅन बीन सगळे सारके करून दिवन तेंका सांगपाचें थंय बस म्हणून कित्याक थंय समज बसल्यार सगळे रोड ब्लॉक जावचे ना एक तेंका प्लेस असो मेळटलो आणि क्लीन एरिया आमची उरतली म्हणजे फुटपाथ म्हणा किंवा रोड सायडीक अशें आसा इट इज प्रोहिबिटेड बाय वे ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर सो आमी तें लक्षांत घेवन ही कोर्टाची ऑर्डर लक्षांत घेवन प्लस एक लोकां मदीं एक नितळसाण मेळची लोकांक वचपाक येवपाक बरी फ्री फ्लो जावचो हाका लागून आमी इमिजिएट एक्शन घेतलां कावन्सिलान आनी कावन्सील अशे तरेच्या मताचेर आयलां की सगळीं जे अडथळे निर्माण करपी लोक आसात तांचेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. Goa has failed to maintain their 100% winning record in the group phase of the 36th Sub-Junior National Football Championship on Wednesday. The host was stunned by Chandigarh, who scored a late winner in the 2-1 victory in their last league match at Benaulim. Goa were however assured of the semi-final place before this defeat to Chandigarh. Goa's opponent for the last 4 contests will be decided on Thursday, which is the final day of the group phase. First half, the boys have played a very good game. Okay, and we have already qualified for the semi-final. So that's and I have put the first as a reserve player for the first 11. Okay, but the injuries, 2 of my players are injured. लास्ट टाइम कितें जालें अकस्मात गोल जी पडली लास्ट टाइम बट तुम्ही पयलें आसतले मॅच इंजर्ड जालो बट आमकां रिस्टार्ट करताले इट्स अ फेर प्ले बट तेमी स्टार्ट करताले तेंच्या प्लेयरान शॉट गोल मारले आमकां गोल कॉन्सेप्ट गोल पडला इवन दॅट वी हॅव स्कोर्ड वी इक्वलाइज 1 गोल आनी 10 मिनट न्हू लास्ट मिनट कितें जालें आनी आमकां गोल पडला. And with this we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Take care and goodbye. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.